येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बहुतेक सुवातींनी उमेदवार जाहीर. राजकीय घडामोडींक आयला वेग. कांय कडेन नवे चेहरे, कांय जाणांनी बदलले पक्ष, कांय जाण आसात थंयच. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, दिल्ली आनी यूपीत कोविड केशींनी वाड. केंद्र सरकारान उक्तायली चिंता. गोंयान पळयलो 3,390 नव्यो केशी. येरादारी नेम मोडप्यांचेर ट्रॅफिक पोलिसांची बडी. 9,578 जाणांची लायसनां केली सस्पेंड. सोरो पिवन गाडयो चलोवपी कांय जाणांचेर FIR. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपले 80% उमेदवार जाहीर केल्यात. पक्षांनी जाहीर केल्ल्या उमेदवारां भितर चडशे नवे चेहरे पळोवपाक मेळटात. बिरेस्तारा भाजपान आपल्या उमेदवाराचे पयले लिस्ट जाहीर केला. काँग्रेसीन 5 लिस्टां जाल्यार TMC आनी आप पक्षांनी कांय मोजके उमेदवार जाहीर केल्यात. भाजपाचो गोंयचो वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाचे हजेरेंत भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगान विधानसभा वेंचणुके खातीर 34 उमेदवारांची नांवां जाहीर केली. 6 जागे अजून जाहीर करपाचे आसात. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराक कुशीक काडला. ताचे सुवातेर भाजपा आमदार गणेश गांवकाराक तिकेट दिल्या. जाल्यार पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक मडगांवची उमेदवारी दिल्या. भाजपान बेळीचो आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिक्साच्या विरोधात सावियो रॉड्रिक्साक उबो केला आनी नुवेंच्यान विलफेड दिसाच्या मुखार दत्ता बोरकाराक हाडला, जे आदीं सत्तेर आशिल्ले. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकाराक फाटीं ओडीत पणजेची तिकेट बाबूश मोन्सेराताक दिल्या. काणकोणचो आमदार इजिदोर फेर्नांडीसान आपली तिकेट वगडायली. ताच्या जाग्यार भाजपाचो आदलो मंत्री रमेश तवडकार आयला. भाजपा दिवचल, कळंगूट, सांताक्रूज, कुंभारजुवे, कुठ्ठाळे आनी कुडतडीचे उमेदवार जाहीर करपाचे आसात. उमेदवारी जाहीर केल्या उपरांत रोखडोच एका फॅमिलीत 2 तिकेटी दिल्ले खातीर भाजपाचे घराणेशाही केल्ल्याचो आरोप जालो. विश्वहिताक वाळपयच्यान आनी ताची बायल दिव्या राणेंक पर्येच्यान अश्यो एकाच घरात 2 तिकेटी मेळ्ळ्यात. जाल्यार बाबुशाक पणजे आनी जेनिफर मोन्सेराताक ताळगांवां भाजपान तिकेट दिल्या. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराची घरकान्न सावित्री सांग्या सावन भाजपाचे उमेदवारीक इत्सूक आसली, पूण भाजपाचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायाक तिकेट मेळटकूच तिका ही संद वगडोवची पडली. दुसरे वटेन भाजपाचो आदलो आमदार मायकल लोबो आनी आपली घरकान्न डिलायला लोबोक कशी करून तिकेट मेळोवन दिवपाचे खटपटीत आशिल्लो. शेवटाक भाजपाची तिकेट मेळपाची आस्त सोंपल्या उपरांत दोगांनी काँग्रेसीच्यो तिकेटी मेळयल्यो, आपणाक कळंगूटच्यान जाल्यार डिलायलाक शिवोलीच्यान. भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आनी गोंय भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकारान हाचेर उजवाड घातलो. बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए, और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोन्सेरात जो है उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है. और जहां तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए. और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी. प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर.
कांग्रेस वहाँ कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को ये निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, ये पार्टी देश का भला नहीं कर सकती और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज़्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहाँ पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कॅरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। एकूण सगळो पार्लमेंटरी बोर्डान जो निर्णय केल्लो आसा त्याच्या आदाराचेर ज्या ज्या कडांनी उमेदवारी दिता आसतना सगळे सक्षम आसात त्या त्या कडांनी जिखपाची ज्या पद्दतीची एकूण आवश्यकता आसा तशा पद्दतीचो विचार करून वो उमेदवारी जी आसा ती जाहीर केल्ली आसा। जे पक्ष सोडून गेल्या ते पक्ष सोडून गेल्ल्याची कारणां जी आसा ती तुमकांय खबर आसात, कशा पद्दतीन गेल्यात आनी कित्या खाली गेल्यात ते। जेन्ना उमेदवारीच्या संदर्भात सगळो विचार जाता तो विचार त्या त्या कडांनी तेंची परिस्थिती प्रमाण तशा पद्दतीचो निर्णय पक्ष पार्टीन घेता आनी तशा पद्दतीचो पार्टीन निर्णय घेतिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की लोकांच्या समर्थनाच्या आदाराचेर निश्चितपणान सगळे उमेदवार जिखतले। न्याय अन्यायाचो प्रश्न ना, प्रश्न जो आसा तो आमकां सगळ्यांक सरकार घडोवपाचें आसा, सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाचें आसा। उमेदवारी शेवटी कोणाक एकट्याकूच दिवपाक शकता आनी त्या एकट्याकूच मेळटली आनी तशा पद्दतीचो निर्णय जावन जाल्लें आसा। गोंयची वेंचणूक अजापात दाखोवपाची आसा। भाजपांतल्यान एक आमदार आनी मंत्री गळपाक लागिल्ल्यान तांणी नवे चेहरे सोदल्यात। दुसरे वटेन टीएमसीचे वतीन लुईजन फालेरो फातोर्डेच्यान वेंचणूक लडोवपाक सोदता। ताणें विजया म्हऱ्यांत आव्हान उबें केलां। मजगतीं कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड रॉलॅन्सो पश्चाताप जाल्या उपरांत परतून काँग्रेसींत आयलो, पूण तिकेट मोरेनो रिबेलोक मेळिल्ल्यान ताणें अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां। काँग्रेसीक बेजारून तो तृणमुलांत गेल्लो, पूण आतां ताचें बाबाय ना आनी पुडये ना अशें जावन रावलां। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। उत्पल पर्रीकाराक भाजपा श्रेश्ठीन पणजेची तिकेट न्हयकारली। उत्पलाचे पक्षनिश्ठे परस बाबुशाची विनेबिलिटी श्रेष्ठ ठरली। हाचे स्पश्टीकरण दितना पर्रीकाराचे फॅमिलीचो आदर करतात अशें ज्येष्ठ फुडारी देवेंद्र फडणवीसान म्हटलें। आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान ते दोगूय काळजात आसा म्हटलें, पूण बऱ्याच जाणांक ते खटकलां। आपाच्या अरविंद केजरीवालान जाल्यार ताका पक्षाची दारां उक्ती दवरल्यात। मनोहर पर्रीकार वेगळो ठसो उमटोवपी भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री। गोंयांत भाजपाक खऱ्या अर्थान ताणेंच पाताळयली। सध्या ताचो पूत पणजेची तिकेटीची अपेक्षा दवरता, पूण ताका ती दिनात। उत्पल पर्रीकाराक कुशीक काडून पणजेची तिकेट बाबूश मोन्सेराताक दिल्या। भाजपा उमेदवारांचे लिस्ट जाहीर केल्या उपरांत पत्रकारांनी ह्या विशीं विचारले। आयकात गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाची जाप। पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रीकर या पर्रीकर जी का परिवार ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रीकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं, उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रीकर परिवार है उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। नैतीक आदाराचेर भाजपा मनोहर पर्रीकाराचें नांव घेवपाक शकता। पत्रकारांनी भाजपाचो खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकाराक विचारले। ताचेर मनोहर भाई आनी उत्पल आमच्या काळजात आसा, ताचे फामिलीचो आमी आदर करतात, आमी मार्ग काडटले हें पालुपत सावयकारान लायलें आनी अशे पद्दतीचे चर्चेक आतां कांय अर्थ ना अशें सुनायलें। आयकात। म्हाका दिसता की हातूंत मनोहर भाईचें कॉन्ट्रिब्युशन हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। जशें हांवें उदोळ म्हटलें की गोंयची भारतीय जनता पार्टी येद्या मोठ्या पदाचेर पावपा खातीर ताचें खूब व्हडलो कॉन्ट्रिब्युशन आसा। त्याच बरोबर देशान एक डिफेन्स मिनिस्टर म्हणूनय ताणें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा आनी म्हणून मनोहर भाई हो जसो आमच्या काळजान आसा त्याच बरोबर हर एक गोंयकाराच्या काळजान मनोहर भाई आसा आनी म्हणून मनोहर भाई कडेन किंवा त्या पळयता आसतना आमी खंयच ताका आमचे पासून दूर पयस केलो किंवा तो आमचे कडेन पयस जालो हें आमी चिंतूंक सुद्दां शकना आनी म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या चर्चेक कांय आतां अर्थ ना। तुम्ही उत्पल पर्रीकर यांना काय आवाहन करा, कारण अजूनही ती असं म्हणताय की पणजीतूनच निवडणूक लढवण्यावर ते ठाम आहे। म्हाका दिसता की हांवें जशें आतां सांगलें की
उत्पल आसत किंवा बाकीचे सगळे मनोहरभाई जो आसा हो आमचोच आसा आनी उत्पलूय आमचोच आसा आनी ताका लागून सगळो विशय जो आसा तो चर्चेच्या माध्यमांतल्यान आमी सोडयता. म्हाका दिसता की आमी हेच्या संदर्भात जशें हांवें परत सांगलें वदोळ की हेच्या संबंधान जी चर्चा आसा ती चालू आसा, निश्चितपणान हातूंत मार्ग वेतलो. जाल्यार आम आदमी पक्षाचो सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालान ट्वीट करून दुख्ख उक्तायलें. पर्रीकार फॅमिलीचे बाबतींत भाजपा यूज अँड थ्रोची खेळी खेळ्ळो अशें म्हणत उत्पल पर्रीकाराक केजरीवालान आपल्या पक्षाची दारां उक्तीं केल्यात. गोवा 365 खातीर इशाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशांतल्यो केसी वाडत गेल्ल्यान केंद्र सरकाराचेर ताण आयला. कोविड-19चे सध्या सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या ल्हार मजगतीं केंद्र सरकारान ह्या राज्याक चिंतेची राज्यां म्हूण अधोरेखीत केल्यात अशें भलायकी मंत्रालयान बेरेस्तारा सांगलें. मजगतीं गोंयांत 8,299 टेस्टींतल्यान 3,390 केसी सांपडल्यो. कोविड-19चे नियाळ बसकेत उलयतना केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सांगलें, ह्या राज्यांनी केंद्रीय पथकां धाडल्यात आनी भलायकी प्रशासनाक म्हायती दिल्या. 11 राज्यांनी 50,000 परस चड एक्टीव केसी आसात. 13 राज्यांनी 10,000 ते 50,000 सक्रीय प्रकरणां आसात आनी 12 राज्यांनी 10,000 परस कमी सक्रीय प्रकरणां आसात अशें ताणें सांगलें. 515 जिल्ल्यांनी चांचणी पॉझिटिव्हिटी रेट सध्या 5% आसा. केस लोड 19,24,051 पावला. एक्टीव केसी 5.3% आसा. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट सद्याक 16.6% आसा. फाटल्या 24 वरांत 3,17,532 नव्यो केसी. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 16.41% आसा. भूषणान सांगलें, डेल्टा व्हेरियंटान तयार केल्ल्या दुसऱ्या ल्हाराचे तुलनेत तिसऱ्या कोरोना व्हायरस ल्हारांत मरप्यांचो आंकडो कमी जाला. फाटल्या वर्सा 30 एप्रिलाक एकूण 3,86,452 नवी प्रकरणां आनी 31,70,228 सक्रीय प्रकरणां, 3,03,049 मरणां आनी फकत 2% पुरायपणान लसीकरण केलां. ताणें सांगलें, तिसऱ्या ल्हारांत परिस्थिती बदलल्या, कित्याक तर 20 जानेवारीक वट्ट 19,24,051 सक्रीय प्रकरणां आनी 380 जाणांक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या. आतां मेरेन 159.67 कोटी वॅक्सिन डोस. आतां मेरेन 70.93 कोटी चांचण्यो. फाटल्या 24 वरांत 2,23,990 पेशंट बरे जाले. पुराय देशांत आतां मेरेन 3.58 कोटी पेशंट बरे जाले. सध्याचो रिकवरी रेट 93.69%. भारतांतल्या ह्या तिसऱ्या कोरोना व्हायरसाच्या वाडीत दिसपट्ट्या केशींच्या आंकड्याचो विचार केलो जाल्यार ग्राफ वाडत चल्ला अशें भूषणान सांगलें. भारताचो एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट म्हयन्याचे सुरवेक 2% वयल्यान आतां 16% परस चड जाला. फाटल्या 4 दिसांत घेतिल्ल्या चांचणीचो आंकडो वाडला. पिछले 24 घंटे में 3,17,000 केस 24 घंटे में आए और अगर उसको हम 1 जनवरी से कंपेयर करें तो उस समय लगभग 22,000 के बराबर केस आ रहे थे. तो एक निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है ये केसेस का. पॉजिटिविटी भी 1 जनवरी को लगभग 2% थी. डेली पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो ये 2% से बढ़कर अभी लगभग 16%, 16.41 is the positivity which has been registered in the last 24 hours. What is equally important to note is that in the last 4 days, the number of tests being conducted per day have increased day on day, and in last 24 hours we have done around 19 lakh tests in the country. So therefore this captures the increase in daily cases, increase in daily positivity, accompanied by increase in daily tests. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या वादान वेगळेच मोडोन घेतला. पिडी आणि होलसेल फिश मार्केट असोसिएशनाचो वाद थंयच उरलो. आतां पारंपारीक नुस्तेकार आनी होलसेलवाल्यां मदींच पेटला. होलसेलवाल्यांचेर पारंपारीक नुस्तेकारांनी कांय गंभीर आरोपय केल्यात.
सोपो एकठांय करपाची जबाबदारी नव्या कंत्राटदारा कडेन दिवचे बदला SGPDन परतून आदल्याच कंत्राटदारा दिल्या. ताच्या वयल्यान असोसिएशनान बोवाळ घातलो. आता पारंपारीक नुस्तेकारांनी होलसेलवाल्यांच्या विरोधात कांय कागाळी PDA कडेन नोंदयल्यात. हे मायग्रणाचे मार्केट न्हू गोंयकारांचे आमकां शांतिकायेन वेवसाय करपाक जाय ते मागतात. मार्केटान ज्यो एजंट आसताय ते गोडे गोडे मिडिया घेताय. मिडिया घेताय आनी सांगताय कितें पयशे हांकां मायज काडले हो हे कॉन्ट्रॅक्टर बरो तो कॉन्ट्रॅक्टर बरो म्हणून. तो हांव सांगता ते सगळे गोंयचे घेताय ते काय भायले. आमगे हांवें चोयलां एकूय मिडिया आमगे गोंयची फिशरमॅन कम्युनिटीन गेलोली. ही मार्केट काय गोंयकारांक मार्केटी म्हाका दाखोवन दिवचो तेणें. आनी हेका लागून तो फॉर्मलिना इशू लागून हेच तेंगे असोसिएशना लागून आमकां गिराक जायना नुस्त्याचें. लोक कोण कोण दिसता फॉर्मलिना म्हणटा आमी बरें नुस्तें आमगे बोटी देखून हाडल्यार फॉर्मलिना म्हणटाय. कितें आमकां गोंयकार बरें नुस्तें देखून हाडल्यार फॉर्मलिना नांव येता. तो आमी पोट कितको भरपाचें हे वयल्यान गोडे गोडे येता आनी हें घेता मिडिया घेता. अगर तेका तर गोंयचे आमगेल्या लायक जायना तेणें मार्केटान येयना आसता. ही जस्ट फिश ट्रेडर. तो फिशींग कम्युनिटी न्हू होलसेल. तो गोडे गोडे येता तेका चोयल म्हणटा लोक नुस्त्याकूय खावपाक बंद करता. कित्याक फॉर्मलिना इश्यू येता आनी कॉमेंट्स आखे कॉमेंट्स तेजे एगेन्स्ट. एक कॉमेंट्स तेगे बरे आसना फॉर्मलिन किंग करून तेंकां पिसफुली करपाचें. ते कोण न्हू मार्केटाचे दे आर नॉट द ओनर्स. पिसफुली तेका रावन दिया. तो गोडे गोडे मार्केटार हें करता इश्यू घेता हातापायी जातली. हें वर्ड कितें हातापायी वर्ड यूज करून आतां त्या दिला कंप्लेन. कितें बायलो आहाय हे बायलो आतां ज्यो न्यू एजंट तेमी एजंटान न्यू हायर केल्याय जायच्या भुरग्यांक आमगे बायलांक ते हात लायताय मॉलेस्टेट कोताय. बायलां कित्याक अजून पर्यंत कंप्लेंट दिवना ते सांगताय तुका नुस्तें दिवपा ना म्हणून. तशें जायना ती गरीब लोक. मात तुमी कंप्लेन आम कंप्लेन दितले तुमी हायलायट कोतले मरे हांव कोता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव प्रांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ट्रॅफिक पुलिसांनी गोंयांत जागोर चालू केला. खास करून सोरो पिवन गाडयो चलोवपाक ताळ्यार हाडपा खातीर पावले उबारल्यात. येरादारीचे नेम मोडटल्यांचो वट्ट 4344 केसी नोंद केल्यात. SP शेखर प्रभुदेसान माहिती दिली. येरादारी नेमा विशीं जागृताय आनी कायदे चालीक लावपाचेर भर दिवपाचो यत्न जालो. 13 जानेवारीच्यान गोंयांत येरादारी पुलिसांनी मोहीम सुरू केल्या. सुपरिटेंडंट शेखर प्रभुदेसायान पुराय मोहिमेचेर उजवाड घातलो. 9578 लायसनां सस्पेंड केल्याची म्हायती दितानाच सोरो पिवन गाडयो चलोवप्यांचेर चक्क FIR रजिस्टर करपाक सुरवात केल्याचें ताणें सांगलें. तातूंतले 218 fatal accidents were reported and 226 people have been killed on road. So basically we have started a drive from 13 January. We have registered total 4,344 cases. Your basically cases are with regards to tinted glasses, over speeding, which is a major concern, and driving under age, that is below 18 years, driving without motor driving license, driving under influence of liquor, speaking on mobile, riding without helmet, and carrying passenger in goods carrier, and violation of traffic under section 119. So total 4344 cases have been registered. In addition to registration of cases, our inspectors also do education wherein they distribute pamphlets, material with regards to traffic education, and they teach them safe driving, and a general request is made not to drive vehicle under influence of liquor and overspeeding, excessive speeding. We have also recommended suspension of motor driving
license of around 9,578 license we have recommended for suspension. Normally we recommend suspension in following cases: 1. Over speeding, red light jumping, carrying persons in good carriage, using mobile while driving, and drunken driving. So this is mandatory असा आमकां ह्या मॅटरान आमकां सस्पेन्शना खातीर धाडचेच पडटा, and we send it to Director of Transport for suspension. In addition to this, we are also booking cases in case of drunken driving. Jenna drunken driving case आमकां मेळटा, in addition to chalaning him, we have also started booking cases under IPC. एक FIR is registered against him आणि पोलीस स्टेशनाचेर ताचेर लीगल एक्शन केली वता, in addition to issue of challan. जायते जाण नव्यो गाडयो घेतल्या उपरांत त्यो भायर भितरल्यान डेकोरेट करतात, काळी फिल्मां बसयतात. त्याविशयी मूळ कायदो कितें सांगता तेवूय पुलिसांनी स्पश्ट केले. ऐकात. As per Honorable Supreme Court guidelines or judgment, खंयचोय मनीस कितले लायट आनी टिंटेड लावपाक शकना. आनी आर्टिफिशियल जे कितें आसा, ओरिजिनल कार आसा आनी ताका आर्टिफिशियल कांयच पेस्ट करपाक शकना. सो ताजी पर्सेंटेज लायट ऑर न्यू फिल्म्स आयिल्ले आसा टिंटेड, ती ग्लासाची कलर आसा, कित्याच पेस्ट करपाक जायना. आनी एज फार एज टिंटेड आमचे ड्रायव्ह चालू आसा, आमी केसी करता, जशें आमचे SP सरान सांगलां, ती काडूनय उडयता. प्लस समज तो टिंटेड रावलो ना ताका आमी घरा कडेन नोटीसी धाडटा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. काल राज्यात हवामान सुकेंच आशिल्लें आनी फाल्यां तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातींनी 2 दीस पावस शिरशिरतलो. हवामान खात्याचो अदमास. चडावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरतलें. कालचे चडावत तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस अशी सामान्य हवामानाची नोंद जाल्या. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी उथळ धुकें पळोवपाक मेळ्ळें आनी फाल्यां ताचो दिश्टावो जावं येता असो हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 3 दिसांक उणें तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उपरांत 2 दिसांनी ते 2 डिग्री सेल्सियस उणें जावं येता. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. आयज फाल्यां हवामान सुकें. 22-23 वेर शिरशिरतलो पावस. आयचें तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी फाल्यां सकाळीं हलको दव, उथळ धुकें. 3 दिसां उपरांत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव. नुस्तेमारी करप्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपूट फ्रॉम IMD. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातना दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.